तर इश्टानो, आयज आमी शिकया भेंड्याची भाजी करपाक इन गोवन स्टायल। तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक ही भेंड्याची भाजी खूप आवडटली। तर चला तर पळोवया ही भेंड्याची भाजी इन गोवन स्टायल कशी करता पळय ती। भेंडे हांवें ऑलरेडी कट करून सायडीक दवरल्या। नेक्स्ट हांवें गॅसीच्या लो फ्लेमीचेर तोप दवरला आनी तितून 2 चमचे तेल ऍड केला। ही भेंड्याची भाजी आमी टोटल सात्विक भाशेन करता, हेका लागून आमी हितून कांदो यूज करिना। तेका लागून हांवें ह्या भाजयेन कट केल्ले टोमाट ऍड केला। ऑलमोस्ट हांवें एक टोमाट हेका लागून यूज केला आनी मागीर आमकां हे टोमाट तळसुपाक जाय। थोड्या वगत तुमकां अशेंच हे तळसुपाक जाय पडटले। देन आमी हेज्या भितर एक ग्रीन चिली कट करून ऍड केली आनी परत आमी हेका तळसिता। तळसून जातकूत हेज्या भितर आतां आमी थोडेशें उदक ऍड करया आनी आतां आमी हे बरे तरेन मिक्स करपाक जाय जाल्यार एक्स्ट्रा उदक ऍड करात। हांवें बी मातशें एक्स्ट्रा उदक ऍड केल्लें आसा। कट केल्ले भेंडे जे आमी ऑलरेडी सायडीक दवरलेले आसा ते आतां आमी ह्या टोपान ऍड करया आनी परत एकदा हेका बरे भाशेन मिक्स करया। भेंडे ऍड करून जातकूत आमी हे परत एकदा बरे भाशेन मिक्स करया। जर तुमकां दिसता की टोपाच्या भितर उदक कमी आसा जाल्यार मातशें एक्स्ट्रा उदक ऍड करा। म्हाकाय बीन दिसलें कमी आसा म्हणून हांवें थोडेशें उदक ऍड केलें। नेक्स्ट हांवें एक प्लेट ह्या टोपाच्या वयर दवरल्या आनी हेज्या भितर उदक ऍड केला। लक्षांत दवरा, अशें करीत जाल्यार भाजी बेगीन शिजता आनी सकयल लागना। आनी आतां पळयात, आतां आमची भाजी ऑलमोस्ट कूक जाल्ली आसा। आतां आमी हेज्या भितर ऍड करया हाफ टेबल स्पून सॉल्ट आनी लक्षांत दवरा, आमी खंयची भाजी करता जाल्यार लो फ्लेमीचेरूच करपाक दवरात। नेक्स्ट आमी ह्या भेंड्याच्या भाजयेन ऍड करया थोडोसो हळद पावडर आनी परत एकदा हेका बरे भाशेन मिक्स करून घेवया। जेन्ना तुमी भेंडे शिजोवंक दवरता पळय तेन्ना ती खूब चिकचिकीत जाता, तेका लागून आमी सोलां ऍड करता। सो आतां आमी ऍड करया 3-4 भिंडाची सोलां आनी परत एकदा ही भाजी मिक्स करून घेवया। सये बगर गोंयची भाजी हो कसले डिश इनकम्प्लीट आसा, तेका लागून आमी आतां ऍड करया मातशी सय। तुमी थोडे लोक सयेक इवन खोबरें म्हणटा आसतले, सो याद दवरात मातशीच आमकां हेज्या भितर सय ऍड करपाक जाय। आतां परत एकदा फॉर द लास्ट टायम आमी हेका परत मिक्स करून घेवया। फायनली आमची गोवन स्टायल भेंड्याची भाजी रेडी जाल्ली आहा। ही भाजी तुमच्या फॅमिलीक खूब आवडटली आनी इवन तुमकां बी खूब आवडटली। दनपारच्या शिता वांगडा किंवा रातच्या पेजे वांगडा ही भाजी तुमी खावं शकता आनी इवन चपाती वांगडा मॉर्निंग ब्रेकफास्टाक बी खावं शकता। ही रेसिपी तुमी जरूर ट्राय करात आनी म्हाका कमेंट सेक्शनान सांगात तुमगेर ही भाजी कशी जाली। डू सबस्क्रायब।